नमस्कार येवकार हांव गौरेश गांवकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आणि आज 1 सप्टेंबर म्हणजे तुम्ही जाणा आसतले फाटले वर्सा आयचे दिसा एक मोठी बातमी अशी भायर सरलेली ती म्हणजे एक कॉलेज स्टुडंट्स एक कपल कॉलेज स्टुडंट ती खंय तरी रातची जेवपाक गेल्ली आसता आनी ती जेन्ना आपल्या घरा कडेन परतताली तेन्ना तेणी रेंट कार तेणी जी यूज केल्ली ती रेंट कार घेवन ती रेंट कार सांतिस्तांव फेरी धोक्या वयल्यान ती रेंट कार उदकान गेली आनी तितूंतल्यान वासुदेव भंडारी म्हणून जो आशिल्लो तो तेन्ना गायब जालो आमी हेका लागून म्हणटात कित्याक जेन्ना सर्च ऑपरेशन जेन्ना सुरू जालें तेन्ना वासुदेव भंडारीचो पत्तोच ना। म्हणजे गाडी मेळ्ळी, गाडयेन खुबशे लॅपटॉप आनी खुबशे तेजे जे सामान आसा ते मेळ्ळे, पूण वासुदेव भंडारी गेलो तरी खंय। खुबशे दीस हे सर्च ऑपरेशन चल्लें, खुबशे दीस ह्यो हेडलायन्स जाल्यो आनीक ह्यो जेन्ना हेडलायन्स जाल्यो तेन्ना अशें दिसतालें की वासुदेव भंडारी आतां मेळटलो नाल्यार वासुदेव भंडारीचेर कितें तरी अपडेट मेळटली। पूण हे सगळे बोवाळान आयज 1 वर्स जालें जाल्यार प्रश्न तोच येता, वासुदेव भंडारी गेलो तरी खंय। सो आयज आमी हो प्रश्न डिस्कस करपाक लागून आमचे बरोबर गोमंतकाचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे सर आसा। सर येवकार तुमकां। नमस्कार सर आमी 1 वर्स जालें वासुदेव भंडारीचो पत्तो ना। सो हे समज आमी प्रकरण पळोवपाक गेले जाल्यार एक कपल ती जे तेजे गर्लफ्रेंड आशिल्ली तेजे वांगडा आनीक ती खंय तरी जेवपाक गेल्ली, जेवपाक सावन येवन येतना वाटेर कितें तरी जालें आनीक तांकां म्हणटा ती एक्सिडेंट जालो, दुसरी गाडी तेंच्या फाटल्याक करताली म्हणून ती भियोन गाडी चलयताली आनी ती गाडी उदकान देंवली अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें। सो ती आजून ते वासुदेव भंडारी खंय आसा तो मेळना। सो हें सर तुमी कशें पळयतात? वासुदेव भंडारीची जी मिस्ट्री आसा ती 1 वर्सा उपरांत कायम उरल्या। ती कायम हेका लागून मेळ्ळ्या की वासुदेव भंडारी ज्या रेंट कारांतल्यान भितर सांतिस्तेव फेरी धक्क्याचेर भितर गेलो तो जर मेलो अशें धरलें जाल्यार तेची डेड बॉडी खंय आसा, तो जितो जर आसा जाल्यार तो खंय आसा, कित्या खातीर। आयजूच हांव सकाळीं वासुदेवाचो जो बापूय आसा नारायण भंडारी ताचे कडेन उलयलो। तो पोखरान नेपाळ हांगासर घर बांदपाचें काम तेणी सुरू केलां आनी थंय तो आसा। ताचें म्हणणें अशें की गेले 1 वर्सभर ताचे सगळे बँक अकावंट जे आसा, बँक ट्रान्जॅक्शन जे आसा ते मॉनिटर करतात। वासुदेव बेपत्ता जाल्या उपरांत आयज मेरेन तेणी कसल्याच प्रकारचे डिजिटल ट्रान्जॅक्शन करूं ना। म्हणजे तो जर जितो आहा आनी खंय तरी पळून गेला जाल्यार तो खंय तरी ATM कार्ड वापरतलो, बँकेतले पयशे काडटलो, ट्रान्सफर करतलो किंवा आपल्या आनीक कोण तरी फ्रेंड आहा तेंचे कडेन पयशे घेतलो, अशें कितें तेणी करूंक ना। ताका लागून तो खंय गेला हो एक प्रश्न आसा। दुसरो असो की तो जर बुडून मेलो जाल्यार कितलीशीच डेड बॉडी जी आहा ती मांडवी नदीच्या किनाऱ्याक लागली, तुकाय खबर लागतात ते। तर आतां 1 वर्सभरान सुद्दां तेची डेड बॉडी वा डेड बॉडीचो खंयचो कुडको असो वासुदेव भंडारीचो मेळूंक ना। आतां वासुदेव भंडारी हो गोंयान कितें आयलो असो एक घडये प्रश्न ह्यो येता। वासुदेव भंडारीची जी सगळी जी स्टोरी आसा ती युनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हांगाच्यान स्टार्ट जाता। वासुदेव भंडारी हो मूळचो नेपाळी, तेचो बापूय नेपाळी। तो एका वेवसायाच्या निमित्तान गुजरातेक येता। भडच म्हणून जे शहर आसा त्या भडच शहरान ही सगळी फॅमिली रावता आनी तातूंतलो व्हडलो भाव बलराम जो आसा तो हॉटेल वेवसायान आसा आनी पोखरा हांगा तेचें हॉटेल आसा आतां सद्या। तर तो वासुदेव जो आसा तो अहमदाबाद ह्या सिटीन येता, एक व्हडली सिटी, बडोद्याच्या तुलनेन एक व्हडली सिटी। त्या सिटीन तो BBA शिकता। BBA शिकतना मासूम नांवाची जी एक चली त्याची त्या वेळाचेर गाडयेन आशिल्ली, तर ते मासूमा कडेन ताची फ्रेंडशीप जाता। त्या फ्रेंडशिपीचे 3रे वर्स आसता। तेका लागून ते जे मासूम आसता ताणे दरम्यानच्या काळात GIM गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सांखळेचे जे आहा थंयसर MBA करपाक एडमिशन घेतिल्ली आसता आनी 2 म्हयन्या पयलीं ते हांगा येवन रावता। मागीर 27-28 ऑगस्टच्या दरम्यान वासुदेव गोंयान पावता। गोंयान पावता एकलो। तर तेच्या बापायन म्हाका अशें सांगिल्लें तेन्ना की तेणें 2.5 लाख रुपया कोणाक तरी उसणे दिल्ले, कोणी वासुदेवान, आनी आपणाक गोंयान वचपाक जाय म्हणून तेणी कॅश 1 लाख रुपया आपल्या वांगडा घेतले। आतां म्हणजे आमी अशें मानपाक जाय की वासुदेवा कडेन निदान 1 लाख रुपया कॅश आशिल्ले। ताच्या भायर तेजे कडेन आपले स्वताचे पयशे आसूं शकता आनी कार्डाचेर पयशे आसूं शकता, गूगल पे आसा गूगल पेचेर पयशे आसूं शकता। तर वासुदेव भंडारी कडेन कॅश आशिल्ली, हो एक पयली गजाल। दुसरी गजाल कितें की ती एका कॅसिनोचेर गेली आनी तेन्ना कल्पराज म्हणून एक तेचो फ्रेंड जो आसलो तो गुजरातच्यान आयलो, तेचे फ्रेंड आयले, अशी 4 जाणां ती एका कॅसिनोचेर गेली पणजेंतल्या। थंय तेंच्यांनी एन्जॉय केली 27च्या रात्री आनी ती मागीर हेवटेन तेवटेन गोंयान फिरताली, हणजुणा एका ठिकाणी ती रावपाक आशिल्ली। आनी ही गजाल जेन्ना घडली
31 तारखेच्या रातीक आणि 1 तारखेच्या फातोडेचेर ही घडली. त्या दिसाच्या राती व्हाईट हाऊस नावाचे एक साखळे रेस्टॉरंट आसा, GIMचे देगेक ते रेस्टॉरंटा 4 जाणां जेवपाक वचूना. कल्पराज आनी ताचे जे फ्रेंड आसा ते त्याच दिसा साजे गुजराताक वचपाक परत गेली. 4 आतां कोण जेवपाक गेली तर त्या चेडवान जे वासुदेव वांगडा आशिल्ले त्यांनी आपले कॉलेजींतले 2 फ्रेंड थंय जेवपाक आपयले. अशी 4 जाण ती जेवपाक थंयसर बशिल्ली. आनी तातूंतले जेवल्या उपरांत मध्यान राती उपरांत ते जे फ्रेंड आहा ते आपूण कॉलेजीन वयता म्हणून गेले आनी ही 2 कार घेवन पणजेच्या दिशेने वयताले. तांकां हंजुना सायडीन खंय तरी वचपाचें आशिल्लें. आतां हे सगळी स्टोरी म्हाका वासुदेवाच्या भावान सांगली. तो भावाच्या कॉन्टॅक्टान आशिल्लो. आपूण असो वयता अमके कडेन वयतलो अशें ते सगळे तो सांगतालो. तर मागीर कितें जालें की सांतिस्तेवसेच्या पयलीं पणजेच्यान वचपी एका गाडये कडेन तेची गाडी डॅश जाली आनी सायड मिरर त्या दुसऱ्या गाडयेचो ब्रेक जालो म्हणून त्या गाडयेन टर्न मारली आनी ह्या गाडयेचो पाठलाग स्टार्ट केलो. कोणाच्या? वासुदेवाच्या गाडयेचो पाठलाग स्टार्ट केल्या उपरांत वासुदेव भिलो. अशें आतां ही सगळी आतां तेचो भाव आनी बापूय म्हाका जी स्टोरी सांगतालो 1 वर्सा फाटीं आतां सगळी गजाल. तेचे वयल्यान अशी स्टोरी सर तेजे गर्लफ्रेंड कोण आशिल्ले तेणी सांगले की एक गाडी लागली आनी ते गाडयेन पाठलाग केलो. पूण मागीर ती गाडी जेन्ना फुडें येयली तेन्ना मागीर गाडी ना जाली आनी आमची गाडी म्हणपाक लागली ते फेरी रॅम्पा वयल्यान उदकान गेली अशी सर तेणी त्या वेळार सांगले. ना पण हे कॉन्ट्राडिक्ट करपी एक स्टेटमेंट मागीर फुडें आयला. जेन्ना वासुदेवाची गाडी वासुदेवान भियोन पणजे कडेन न वयरता टर्न मारलो सांतिस्तेव सायडीक आनी फेरी दाखयली. ताका फेरी आहा ते खबर नासले कित्याक रोड टर्न जाता. आपूण तो मेन रोड सोडलो जाल्यार ते जे कोण आपल्या फाटल्यान चेस करता ते घडये चुकून पणजे सायडीक वयतले आनी आपूण सुट्टलो म्हणून तेणी सांतिस्तेव सायडीक गाडी घातली. थंय एक क्रेटावालो आशिल्लो गोंयकार. तेका तो 2 दिसा उपरांत मागीर पुलिसाच्या लक्षांत आयलें की थंय आनी एक गाडी आशिल्ली. तेणी जबानी कितें दिली की वासुदेव भंडारीची जी गाडी आसा तेतून एक चली आशिल्ली ती येवन थंय रावली आनी फाटल्यान ती 4 जाण कोण आसले ते गाडयेंतल्यान देंवले आनी हाका ते भायर आपयताले आनी हो भितरल्यान अशें सांगतालो. आतां दीस इज ऑन पुलीस रिकॉर्ड की तुमचें कितें डॅमेज जालें तेचे आपूण पयशे दिता, पयशे कितले ते सांगा ना, तूं भायर यो, तूंच भायर यो अशें ते सांगताले. ती गाडी पाठलाग करताली. ती थंय पाविल्ली आनी तेच्या उपरांत तेंचे भानगडी नाका आपणाक नाका म्हणून तो क्रेटा कार थंयच्यान भायर सरलो आनी तो गेलो. तितलेंच हेका तेणी पळयलां. मागीर तेचे उपरांत वासुदेवाची गाडी उदकान कशी गेली ते लोक खंय गेले हे ताका खबर ना. तुकाय खबर आसा की ते लोक मागीर पळिल्ले भिवन पळिल्ले मागीर तांकां हुबळी धरले तांकां कळ्ळें न्ही. तर ही गजाल जी ती मिस्ट्री थंयच्यान सगळी स्टार्ट जाता. आतां तेतून कांय जे प्रश्न आसात ते म्हत्वाचे आसात. वासुदेव म्हणटा तो बॉडी बिल्डर आमी गोमंतकान तेचे फोटो सुद्दां वेट लिफ्टिंग बी करतना छापिल्ले आनी तो बऱ्या पैकी स्विमर. तर ताचे बापायचें म्हणणें अशें की गाडी जर 3 मीटर फुडें मेरेन जर बुडली आनी ते चेडूच अशें सांगताले की आपणाक वासुदेवान भायर काडले गाडयेंतल्यान आनी अर्दे हेजे मेरेन आपणाक हाडले. ही पयली जबानी त्या चलयेची ती अजुनूय रिकॉर्डाचेर आसा पुलिसाच्या. जाल्यार वासुदेव 1.5 मीटर उदक कापूं शकना हे न पटण्या सारकें आसा. पटूच शकना कोणाक. एखादो स्विमर जो आसता दुसऱ्याक वाटयता ती चली भायर येता आनी वासुदेव 1.5 मीटर काडूं शकना हें ना. दुसरो तातून मुद्दो असो येता. वासुदेवाचो जो फोन आशिल्लो जो पुलीस म्हणटाले की तो ना जालो तर 4 सप्टेंबराक जेन्ना वासुदेवाचो बापूय कंटिन्युअसली ताका ट्राय करतालो तेन्ना 10-12 काय 20 सेकंदा खातीर म्हाका दिसता 23 सेकंदा खातीर तो फोन कोणी तरी आन्सर केलो अशें वासुदेव बापायचें म्हणणें आशिल्लें आनी हे सगळें पुलिसीन रिकॉर्डान आसा. तर तो कोणी रिसीव केलो. आतां तातूंत ट्विस्ट सांगता. जेन्ना त्याची डिकी खोल्ली तेन्ना त्याचे ते लॅपटॉपाचे बॅगा सगळे मेळ्ळे आनी दोगांयचे मेन जे मोबायल आशिल्ले ते मिसींग आशिल्ले. दीस इज ऑन पंचनामा. आता क्रायम ब्रांचा कडेन जेन्ना केस गेली तेन्ना ते जे 2 फोन असले ते गाडयेनूच मेळ्ळे. जेन्ना ते रिपेरिंगाक जी गाडी गेल्ली धाडलेली गॅरेजीन त्याच्या बॉनेटान ते 2 फोन मेळ्ळे. आता ते फोन फॉरेन्सिक एनालिसीस करपा खातीर पुलिसांनी धाडल्या
आता हे सगळे म्हाका त्या बापायन आयज सांगले. हांवें पोखरात नेपाळ जेन्ना तेचे कडेन फोन केलो तो बोला ही अपडेट आसा की तेचे नवीन 2 तेचे फोन जे आसा आयफोन जे आसा ते चलयेचो आनी वासुदेवाचो ते गाडयेच्या बॉनेटान मेळ्ळे आनी ते पुलिसांनी फॉरेन्सिकाक धाडल्या. आता ताचो प्रश्न कितें की फॉरेन्सिकाची जाच जी आहा जी कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने 4 म्हयने 5 म्हयने केन्ना कंप्लीट जातले. वासुदेव खंय गेला हे जर फोना वयल्यान कळटले जाल्यार ते फोनाचें इन्व्हेस्टिगेशन बेगीन जावपाक जाय तर ते जाल्लें ना. तेका लागून आतां थंय ते वासुदेवाचो जो बापूय जो आसा तो सामको हे जाल्लो आसा. म्हणजे कितें जाल्लो जेन्ना सर तुमी फॉरेन्सिकाचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणटा जाल्यार म्हाका याद येता अशीच आनी एक केस जाल्ली ती सुलेमान सिद्दीकीची. तो जेलींतल्यान पळोवन गेल्लो तेन्ना तेका सुलेमान सिद्दीकीक दुसऱ्या राज्यान वचून सुद्दां कसो तरी तेका पुलिसांनी धरून हाडलो. पूण आमच्या पुलिसांक वासुदेव भंडारीक सोदूंक इतले त्रास लागले कशे. आनी हो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना खंय तरी ते चेडू सुद्दां जे आसा तेजो एटिट्यूड त्या वेळार पळयलो. दुसऱ्याच दिसाची खबर जेन्ना ताका मिडिया विचारता कितें जालें तुजे वांगडा तेन्ना तेजे प्रश्नाचे उत्तर दिवपाची जी पद्दत पळयली किंवा मागीर तेजे बापायन आनी तेजे भावान सुद्दां गोंयांत येवन खुबशे एलिगेशन्स त्या चेडवाचेर घातले की तेणे आपल्या चेड्याक मारून उडयलो आनी कितें मिडिया मुखार येवन खुबशे रडोन तेणें सांगलें. पूण हे सगळें चित्र पळयलें जाल्यार ते चेडवाची जी बाजू आसा ती कशी तुमी पळयतात. कितें आसा खबर आहा की आतां पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते चालू आसा. ते पुलिसांनी केस क्लोज करूं ना. पण एक सर्वसामान्य मनीस किंवा ह्या घटने कडेन पळयता त्या नजरेन म्हाका कितें दिसता ते सांगता. जे चेडू थंयच्यान 500 मिटर आशिल्ल्या घराचेर हेल्प मागपाक वयता पयले तांचो फोन घेता आनी पयले फोन ते आपल्या आवयक करता. आनी आवयक ते कितें सांगता की आपूण हॉस्टेलाचेर आसा आनी आपलो फोन डेड जाला तेका लागून आपणाक फोन कितें तरी करपा जाय म्हणून आपल्या एका फ्रेंडाचो नंबर तूं दी. आतां ते हांगासर गोंयान येयल्ल्याक 2च म्हयने जाल्ले. एक कोण तरी फ्रेंड दादलो फ्रेंड ताचो नंबर तेच्या आवय कडेन कसो गुजरातेन बडोच ह्या ठिकाणाचेर कसो कळो न्ही. हांवें एक समजून सांगता की दुसरी खंयची तरी चली आहा आनी त्या चलयेचो नंबर आवय कडेन आसप ओके आसता एक नॉर्मल. एबनॉर्मल कशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल तेणे आवयक फट कितें सांगलें की आपूण हॉस्टेलान आसा आपूण अशें जाला वासुदेव भंडारी बुडला आनी आपूण हेल्प मागपाक आयला. हे आवय कडल्यान तेणी पयले फावट लिपयलें कित्या खातीर वासुदेव भंडारी आनी हे चलयेचे जे अफेअर आसा किंवा तांचे जे कितें रिलेशन आसा हे गुजरातीन खबर आसचें ना अशें ना न्ही. कितें तरी आसतलेच खबर कितें तरी खबर आसा. तेका लागून तेका गोंयान घडये धाडले आसतले कळ्ळें न्ही. आनी तो कल्पराज म्हणून जो भुरगो आयिल्लो ते कल्पराज जो 31 तारखेक सांजचो गेलो म्हणून तुका वदोळ हांवें सांगलें त्या मनशान त्या चलयेक फोन केलो हे सगळें जाल्या उपरांत. तो तेणी फोन रिसीव केलो पूण तेका सारकें कितें तेणी सांगूं ना आनी मागीर आपलो नंबरच बदलून उडयलो. हे कशें आसता खबर आहा कांय गजाली जे आसता ते पुलिसांनी हे जे कितें आहा ते जोडीत वयचे पडटले. हे कितें जालें आसतलें ते जोडचें पडटलें कित्याक तरी हेका सर्कमस्टन्स एविडन्स आसतले. हेका मुळान थंय कितें जालें त्या धक्याचेर कितें जालें हें सांगपी कोण आसचो ना घडये आसचो ना. आतां तो क्रेटावालो जो आहा तेणी कन्फर्म केलें की वासुदेव भंडारीची गाडी राविल्ली. कित्याक घडी अशें म्हणू शकता की गाडी आयली आनी ती स्पिडीन गेली स्पिडीन वचून ती गाडी थंय राविल्ली. फाटल्या गाडयेतले लोक देविल्ले आनी ते तेचे काचीचेर मारताले आनी ते भायर सर म्हणटाले कोणी तरी पळयले आनी पुलिसांत रेकॉर्ड आसा. हे क्रेटा गाडयेची जे जबानी आसा ही पुलिसांना म्हणजे गाडी राविल्ली. आतां राविल्ली जर आसा तर तेका फुडली न्हंय दिसतलीच न्ही ऑब्वियसली दिसोंक जाय. तो फर्स्ट गियर जेन्ना गाडून फुडें गाडी घेतलो तर ती उदकान कशी गेली हो एक व्हडलो प्रश्न आसा कळ्ळें न्ही. आनी दुसरी कितें आसा की गाडी बुडिल्ल्याचो चली सांगता तो टायमींग आनी ते घरांत ती वचपाक तेका लागिल्लो एक 45 मिनट्साचो जर टायम पळयलो जाल्यार मदल्या टायमार कितें जालें विदीन दॅट 45 मिनिट्स की 500 मिटराचेर तेका वचपाक 45 मिनिट्स लागचे ना. घडी आमी अशें म्हणू येता की काळोख आसलो जाल्यार ती CCTV फुटेज जर पळयली जाल्यार ते जे लोक स्कुटरीचेर हेल्प मागपाक जे लोक येता तेन्ना थंय लायट आशिल्ली. मागीर त्या स्ट्रिटीक थंय त्या रस्त्यार लायट आसा
अशें एक आमी धरूं शकता. पूण इतको वेळ जेन्ना गाडी उदकान वयता आनीक ते भायर येवन ते घरा कडेन चलोन वयता जाल्यार तितलो वेळ ताका थंय उरपाचेंच कशें. म्हणजे आतां कोणीय आपली गाडी एक उदकान सुद्दां पडली जावं आपली गाडी कितें जाली जाल्यार रोखडोच खंय आपलो कोण आसा थंय पळयता, कोण हांगा सायडीक खंय घरां आसात कितें आसा थंय पळयतात. पूण त्या चेडवान इतको वेळ थंय काडलो कित्याक हो प्रश्न येता. दुसरो ते आतां वासुदेव आनी ताचे ते फ्रेंड जेवपाक रेस्टॉरंटान गेले कित्या खातीर तेंच्या फ्रेंडशिपीचो 3री एनिवर्सरी आसली अशें त्या बापायचें म्हणणें कोणाचे वासुदेवाचे. आनी त्या भावानय तें सांगलें की 3री एनिवर्सरी खातीर आपूण गोंयान वयता आपल्या फ्रेंडशिपीचे म्हणून तेणी सांगलें. ती दोगां जेवपाक बसली तर त्या 2 फ्रेंडांक आनी ते चेडवान थंय कितें आपयलें एक कळ्ळें न्ही. तर ते तेणी पळयलें आणि मागीर ते भुरगे सांगून गेले की आम्ही कॉलेजीक वता. पण प्रत्यक्षात ते त्यांची गाडी जेन्ना वासुदेव आणि ते चेडवाची जेन्ना वयताली तेच्या उपरांत ते त्याच रुटान गेले अशें मागीर पुलिसांनी जी जबानी दिल्ली त्या जबानींतल्यान दिसून आयलें की ते त्या रुटानच वयताले. पण ते सांतिस्तें वचूना, दे ट्रॅव्हल्ड अप टू पणजी सायड. कळ्ळें न्ही. तर ते पणजी ते सारके सस्पिशियस. ते 2 भुरगे जे आसा ते थंय कितें आयले त्यांनी चेडवान तेका दोगां कितें आसा नॉर्मली आतां जर तेंची एनिवर्सरी जर ते साजरी करता जाल्यार 3रो मनीस नाका न्ही. दोगांच आसपा तांकां एक लेवल ऑफ प्रायवसी मेळपाक जाय. तर त्या 2 भुरग्यांक तेणी जेवपाक थंय कितें आपयलें एक कळ्ळें न्ही. आनी दुसरें कितें आशिल्लें की त्या चलयेन जी पयली जबानी दिल्ली पुलिसान तेन्ना आपूण सोरो पिवना म्हणटिलें तेणी, आय एम नॉट ड्रंकन. पण ती CCTV फुटेज जर तूं पळयली जाल्यार ते ग्लास आशिल्ले. आतां आमी म्हणूंक शकना की सोरो पियेले पण देर वॉज अ ग्लास. त्या एंगलांतल्यान चवकशी जाली काय ना कित्या खातीर खबर आहा एखादो मनीस जेन्ना ना जाता खंयचोय मनीस जेन्ना ना जाता तेन्ना तो जर मेलो जाल्यार तो मेलो हेचे पुरावे दिवपाक जाय. तो जितो आहा जाल्यार तो जितो आहा पुरावे दिवपाक. हे दोनूय वासुदेवाच्या बाबतींत कितेंच जाल्लें ना. वासुदेव खंय गेलो हे आयज मेरेन कोणाक खबर ना. आनी दुसरें म्हणजे कितें वासुदेव हो जो आसा हो नेपाळी आनी ती चली आसली जी चली आसा ती थंयल्या एका सोशल स्टेटस आशिल्ल्या फॅमिलींतली. हे पुलिसांनी मातशें खंय तरी लक्षान घेवपाक जाय. कळ्ळें न्ही. म्हणजे ते कित्या खातीर अशें जालें आसतलें काय वासुदेवाक तेंच्यांनी ना म्हटलो, वासुदेव आनीक खंय तरी वच म्हटलो म्हणून वासुदेव खंय धाडलो काय कितें, वासुदेवाचें कितें जालें आसतलें. सगळ्या एंगलांतल्यान पुलिसांनी हें सगळें पळोवपाची गरज आसा. पूण आतां हें सगळें समज आमी पळयलें जाल्यार खुबशे आरोप जे वासुदेवाचे फॅमिली कडल्यान ते चेडवाचेर येयले. पूण वासुदेवाची फॅमिली जेन्ना तेजो बापूय आनीक चेडो जेन्ना आमी म्हाका याद आसा तेका गोमंतक टीव्हीचे स्टुडियोन सुद्दां हाडलेलो आनी तेंचे आमी इंटरव्यू घेतलेली. त्या इंटरव्यून सुद्दां तेणी सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत वासुदेव भंडारी मेळना तेन्ना पर्यंत आमी गोंयान रावतले आनीक ही जी केस आसा ती इन्व्हेस्टिगेट करपाक लागून आमी पुलिसांक हेल्प करतले अशें सर तेणी म्हटलेलें. आनी कशें आसा खबर आहा खंयचोय काम धंदो सोडून दुसऱ्याच्या राज्यान रावपाक एक मर्यादा आसा, लिमीट आसता. एक 2 म्हयने मेरेन ते हांगा रावले आनी त्यो बापायचे आनी भावाची तोखणाय करीन सारकी दिसता. कित्याक ते जी CCTV फुटेज आमी जे उलयता त्या घरात गेले ती चली हेल्प मागपाक लागली ते घरातली CCTV फुटेज आसतली. ज्या हॉटेलान लास्ट पार्टी जाली 31 ऑगस्टाच्या राती मध्यान राती मेरेन त्या हॉटेलांतली CCTV फुटेज आसतली ही वासुदेवाच्या भावान हाडली वचून. कळ्ळें न्ही. आणि तेणी त्या रुटा वयले पेट्रोल पंप आसतले, हॉटेल आसतले, कोणाची घरां आसतली, सगळे CCTV फुटेज मेळोन ती गाडी खंय लोकेट आपल्या भावाची जाता काय कितें सोदपाचो एक प्रयत्न केलो. म्हणजे एक पॅरलल इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा ते वासुदेव आणि भाव आणि त्याच्या बापायन हांगा केले. ताका लागून एक पुलिसांकूय एक बऱ्यापैकी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक मदत आयली. पण कित्याक की हांगा रावपाक तांकां मर्यादा आसली. आतां इतलें वायट जाला की गुजरातेंतसून त्या वासुदेवाच्या बापायन आपलो जॉब सोडलो. ओके. आतां गुजरातेंत रावपा सारकेंच ना म्हणपाक लागलो. आयज सकाळीं ताका जेन्ना फोन केलो तो म्हणपाक लागलो आपणाक आतां गुजरातेंत रावूं सारकेंच दिसना, आमी आतां पोखरा घर बांदता म्हणपाक लागलो. आमी आतां सगळीं जाणां पोखरा शिफ्ट जातलीं. आतां हांवें फोन जेन्ना केलो तेन्ना ते घराच्या सायटीरूच तो आसलो. आमी घर बांदता आनी ते वासुदेवाचो भाव जो व्हडलो बलराम आसा त्या बलरामाचें हॉटेल पोखरा आसा. म्हणजे आतां ते गुजरातेंतल्यान परतून नेपाळ शिफ्ट जातले. म्हणजे एक फॅमिली हांगच्यान परतून डिस्प्लेस जातली. ओके. म्हणजे आपले सगळे रोजी रोटी सोडटली आनी थंयच्यान डिस्प्लेस जातले असो एक हें जाल्लें आसा. सो सर हितून तुमकां अशें दिसना की अशें एक ही जी स्टोरी आसा ही जी आतां आमी डिस्कस केल्ली ही जी स्टोरी आसा ह्या स्टोरीन समज आमी दुसरी दिशा पळयली, दुसरी दिशा म्हणजे आतां इन्शुरन्स कंपनी आसतात
कोणी मेलो किंवा कितें जालें जाल्यार ताका खुबशे पयशे मेळटात आनीक ही नेपाली फॅमिली ही जी फॅमिली आशिल्ली ती नेपाली फॅमिली सो अशें कितें ड्युअल सिटीजनाचें कितें आसूं शकता आनीक हांगा इन्शुरन्स मेळटलो म्हणून हो सगळो आनी मागीर नेपालाक वचून ते दोगूय जे आसा ते बॉर्न इंडियन आसा इंडियन सिटीजन आसा वासुदेव हो इंडियन सिटीजन हांगाच जल्माक आयला बाय बर्थ इज अ इंडियन ओके हांवें तोय एंगल पळयलो की ह्या दरम्यानच्या काळात त्या वासुदेवाचे इन्शुरन्स आसतलो तो तेंच्यांनी इन्शुरन्स क्लेम केला काय कितें तर म्हाका अशें दिसून आयलें आनी तेंच्या उलोवण्या वयल्यान जाणवलें की तेंच्यांनी इन्शुरन्स क्लेम करूंक ना नॉट इन्क्लुडींग अ डेथ तेंच्यांनी डेथ सुद्दां रजिस्टर करूं ना स्टील ही इज मिसींग ते म्हणटा आमी मेलो हे मानून घेवंक शकना आमचो चलो आमचो भाव मेला हे आमी मानून घेवंक शकना तो आमचे खातीर मिसिंगूच आहा म्हणजे ते एक जालें दुसरें म्हणजे कितें की ताचे जे फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन जे आसा ते फ्रीज आसा तेंच्यांनी सगळे पुलिसांनी लेटरा बिटरा दिल्या आनी तेचे सगळे अकाउंट बिकाउंट सगळे फ्रीज आसा तेका लागून खंयच्या तरी पयशाच्या वेव्हाराक लागून वासुदेवाचें कितें जालें हे ना आता पुलीस कितें करूं शकता पुलीस 4 जाणांनी जी हुबळी गाडी मागीर मेळ्ळी पळय तेंच्यांनी जेंच्यांनी पाठलाग केलो पळय ते आता त्या क्रेटावाल्याच्या जबानीनुसार ते तेका मेळिल्ले लास्ट मनीस हय आनी तेंची गाडी सापडली हुबळी म्हणजे ते पळून गेले कित्या खातीर पळून गेले कळ्ळें न्ही ह्या प्रश्नाचें उत्तर पुलिसांनी म्हाका दिसता मेळोवपाची गरज आसा हुबळी ते म्हणजे तूं जर विचारशी तर त्या चलये परस म्हाजो सस्पिशियस जो डावट आसा तेजे फाटल्याक करपी 4 जाण आशिल्ले तांचेर वता कित्याक खातीर लास्ट तांकां ते मेळ्ळे आतां चलयेक समजा अशें घडये धर चलयेक जर समजा ते कितें करपाचें आशिल्लें चलयेच्या फॅमिलीक वासुदेवाचें कितें करपाचें आशिल्लें जाल्यार वासुदेव 27 तारखेक गोंयान आयला ऑगस्टाच्या 31 तारीख मेरेन ते रावचे नासले वाट बघीत सारकें कितें तरी पयलींच करता आसले आनी मुळान गोंयान ते कित्याक करतले आसले गुजरात हे तेंचे होम ग्राउंड आसा गुजरातीत तांकां अनेक मदत जावंक शकता लोक गुजरातीत ते कितें तरी करता आसले वासुदेव गुजरातीनूच आशिल्लो मागीर तो 27 तारखेक गोंयान आयला थंय तेजें कितें करूं येता आसलें तेंचे चलये सायडीन जर कितें जालें जाल्यार लास्ट मनीस जे 4 जाण मेळिल्ले तांचेर जर कॉन्सन्ट्रेशन जर सरकार हेणी केलें पुलिसान जर केलें जाल्यारच ही मिस्ट्री सॉल्व जावंक शकता ते कितलोगत तेचे वांगडा आशिल्ले कित्या खातीर सांतिस्त्यो फेरी वारफा वयल्यान उदकान गाडी फुडें उदक दिसता जाल्यार तेणी गाडी गेली कशी घातली कित्या खातीर घातली कित्याक कळ्ळी न्ही हांव कितें म्हणटा फास्ट आयली आनी गेली की कांय जाणांचो पयलीं सकाळी जेन्ना बातमी ती ब्रेक जाली पळय तेन्ना सगळ्यांक अशें दिसतालें की ते फाटल्याक करता ते फास्ट गेली आसतली म्हणून ती फास्ट वचूना ते स्टॉप जाले आनी तांचे ताचे कडेन भासाभास जाता ती क्रेटावाल्यान आयकली आनी तेणी पुलिसांनी जेन्ना कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना पुलिसांकूय तेणी जबानी दिली की आपूण तांकां पळयले ते ताका गाडयेनसून भायर सर म्हणटाले आनी तो कितले लुकसाण जालें ते आपूण दिता म्हणून सांगतालो हे सगळें आनी दुसरें म्हणजे कितें आमी पळोवपाक जाय अदोळ हांवें सांगलें तशें की 1 लाख रुपये कॅश घेवन तो आयिल्लो 18,000 रुपये तेणी कॅसिनोन खर्च केले कळ्ळें न्ही त्या दिसा ते रेस्टॉरंटांनी कांय बील जालें आसतलें 5,000 बील अशेंच जाता बील जाता आसतलें तरी पण तेचे कडेन सायजेबल पयशे उरता आनी जो मनीस BBA करता रियल इस्टेटीन काम करता कळ्ळें न्ही तेचे कडेन आणखी एडिशनल 1 लाख 800-900 घडये कशें मानूं येता आमी आसतलेच सारकें 1 लाख रुपये जो मानून घेवन कॅश येता दुसरे कडले 2.5 लाख दिल्ले अरे बाबा म्हाजे 1 लाख दी आपण गोंयान वयता 2.5 लाख मागूंक ना तेणी लक्षात घे 2.5 लाख उसने दिल्ले तेचे कडेन समजा घडये पयशे नासल्यार तो 2.5 लाख मागपाचो न्हू आपण गोंयान वयता मातशे 2.5 लाख दी कळ्ळें 1 लाख म्हणजे तेचे कडेन थोडे तरी पयशे आसतले त्या पयशा खातीर वासुदेवाचें कितें वायट जालें काय कितें हो एक एंगल अशें आसूं शकता आनी हितून सर आमी पळयलें जेन्ना आयज सकाळी सुद्दां हांवें एसपीक कॉल केलो कित्याक ही केस गोंयचे जे पुलीस आसात थंयच्यान खंय पर्यंत पावलेली आसा ती आमकांय तशें सगळ्या गोंयकारांक कळयली बरी म्हणून जाल्यार हेचेर जी केस आशिल्ली ती तशीच आसा अशी कळ्ळी आनीक एसपीन म्हाका सांगलें की आपूण तुका ती केस सगळी रीड करता आनी मागीर तुमकां सांगता म्हणून आनीक थोड्याच वेळान आमी एक न्यूज आउट केलो तो न्यूज आउट करून एसपीक धाडला हांवें आनी ताका सांगलें की सर म्हटल्यार तुमचो रिप्लायाची वाट पळयता जाल्यार ताणें सांगलें चार्जशीट जी आसा ती चार्जशीट आपूण ह्या विकाक फायल करता म्हणून म्हज्या म्हायतीनुसार ते 4 जे चेस करपी जी गाडी आशिल्ली पुलिसांनी चार्जशीटीन त्या 4 मनशांची नांवां दिल्यात
अशें माझे सोर्स जे पुलिसीन आसा ओके ते सांगता की चार्जशीटीन त्या चौगांची नांवां आसा पूण पुलिसा फुडें कोर्टान चार्जशीट दवरप ओके पुलिसान कोर्टा फुडें ही एस्टॅब्लीश करपाची चॅलेंज उरतली की वासुदेव भंडारी ना जावपा फाटल्यान ते चौगांचो हात आसा कळ्ळें न्ही ते एस्टॅब्लीश करप हें खूब कठीण आसता कित्याक सर्कमस्टान्सीस एविडन्सचो म्हणटा पळय कित्याक त्या हेचेर CCTV ना सारकें जो आसा तो क्रेटावालो एकूच तो कितें सांगता की 2 गाडी आयले एक गाडी रावली फाटल्या गाडयेंतले लोक देवले आनी त्या फुडल्या गाडयेंतल्या मनशाक भायर सर म्हणटाले आनी तो आपूण कॉम्पेन्सेशन तुका दिता अशें सांगतालो कितले लोक लॉस जाले ते इतलेच तेणी आयकला तेका तो वासुदेव भंडारी कोण ते तेचे केस कितें करता हें कांय खबर ना तो आपणाक भानगड नाका म्हणून तो थंयच्यान भायर सरलो म्हणजे जे कितें तेणी आयकलें आसतलें ते विदीन अ मिनीट ओके अशें म्हाका दिसता म्हणजे तेणी जी काय 3-4 उतरां जी पुलिसीक सांगल्या ते विदीन अ मिनीट ते सगळे जाले आसतले तेका लागून ह्या हेचे वयल्यान वासुदेव पयलें मेन म्हणजे प्रायमो बेसीक कितें आसतलें वासुदेव भंडारी जर मेलो जाल्यार तो मेलो म्हणून एस्टॅब्लीश करचें पडटलें तो जर आसा तो किडनॅप केलो तेका आनीक खंय तरी तेंच्यांनी व्हेलो कितें तरी हाडून दिवपाक जाय तर ते फुडें हाडचें पडटलें कोर्टान तूं मिसींग कंप्लेनीचेर इन्व्हेस्टिगेशन करून चार्जशीट करून ते कन्विक्शना मेरेन व्हरप सगळो केस लॉजिकल एंडा मेरेन व्हरप ही सामकी कठीण गजाल आसा ती तशी जावंक शकना इतली इजी आसना कळ्ळें न्ही सो ह्या प्रोग्रामांतल्यान आमी तुमचे मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो की वासुदेव भंडारी जेका 1 वर्स जालें गोंयान सांतिस्त्या फेरी पॉयंटार जी गाडी उदकान गेली आनी ती गाडी उदकान वचोन तितून वासुदेव भंडारी खरोच आशिल्लो काय ना आनीक तेजे जे गर्लफ्रेंडाचे सांगण्या प्रमाण की ते म्हणटा आपल्याकूच वासुदेवान वाचयलं आनीक मागीर वासुदेव गेल्लो तो परत येवना सो हे सगळे जे गणित आमी तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो आनीक वासुदेव भंडारी आसा तरी खंय हो जो प्रश्न आसा तो आजून सुटलेलो ना आनीक अशें करता की आमचे हे जे डिस्कशन आसा ते तुमकां सगळ्यांक आवडले आसतले तर हांगाच आमी आयचे हे डिस्कशन सोंपयतात पळयत रावात गोमंतक TV.